Tensions are rising in Karapur as villagers intensify protests against the Lodha project. Activists allege the land claimed by tenant farmers was illegally sold by the Karapur estate, whose directors include TCP Minister Vishwajit Rane and BJP MLA Devya Rane. Protesters are now demanding answers, accountability, and the return of what they call their rightful land. Villagers, along with activists Sanjay Berde and Tanoj Advalparkar, have been staging continuous protests, claiming they hold tenancy rights over the land acquired for the mega project. Over 60 farmers insist the land legally belongs to them and cannot be sold without their consent. They question how permissions were granted without consulting them, calling the process opaque and unjust. आणि मुख्यमंत्री आज जो कोणी हांगा एक इंटरव्यू दिला आमचो गाडी 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 पळयतून दिला इंटरव्यू दिला तेतून मुख्यमंत्री ताका कितें म्हणटा की तूं आतां जे जमिनीचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा न्हू हो तूं आतां जर तूं टेनन्सी केसीक घातले किंवा कुळाचे केसीक जर घातले जाल्यार तुका टायम खूब लागतलो 10 वर्सां लागतलो म्हणटा तो. पूण म्हाजे कडेन एक डॉक्युमेंट मुख्यमंत्र्याचो असो आसा की तुमकांय खबर आसतली की मुख्यमंत्री एक टेनंट आसलो तेजो टर्म जो आसलो तेन्ना तेंची जमीन जी आसली एक टेनन्सीच्या हातून घर आसलें तेजें आनी तेणी आपलें काम 3 वर्सांच्या भितर केलें. 3 वर्सांच्या भितर जेन्ना तो स्वताचें काम करता तेन्ना आमच्या गांवच्या भावांनी जर कुळाची जमिनी किंवा टेनन्सी केसीक जर घातले तेन्ना मुख्यमंत्री 10 वर्सां तुमकां कशी लागतली काय म्हणटा. हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता कितें तुका गांवाच्या लोकांनी म्हणजे तुज्या हांगा शेट हांगा ताका निवडून दिल्लो त्या प्रमाणे जर म्हणटा आमचो हांगाले स्थानीक MLAन हांगा लक्ष घालपाक जाय आनी बेगींतले बेगीन जे कुळाची जमिनीचे जे आहा न्ही ते तेंच्या नांवार करून दिवपाची मागता. आनी ऑनरेबल कोर्टा कडेन आमी घालपाचें आसा आतां ITAच्या अंडर डॉक्युमेंट जे मागलेले आसा की ह्या गांवांच्या जमिनीचेर टेनन्सी आसलेली जमिनीचेर कूळ लागलेल्या जमिनीचेर तेका हांगाले पंचायतीन लायसन कशें दिलें तेका सनद हे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान कशें दिलें हें आमकां कळपाक जाय. जेन्ना कुळाची जेन्ना नांव लागलेलें आसा तेन्ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान किंवा डेप्युटी कलेक्टरान हो डॉक्युमेंट कसो पास करून दिलो आनी टॅक्निकल क्लियरन्स जे दिल्लेले आसा न्ही ते टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान हे तेका खंयच्या आदारार हांकां आयज डेव्हलपमेंट ऑफ प्लॉट व्हडली जमीन 5 लाख 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी तेका आयज डेव्हलपमेंट ऑफ प्लॉटाचे आनी कितें कन्स्ट्रक्शन परमिशन दिला हे कशें दिला का म्हणून हांव हांगाल्या आमच्या गोंयच्या जो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्ट्री जी आसा न्ही विश्वजीत राणेक विचारूंक करता. आतां एक तेका हांव प्रश्न करूंक करता की विश्वजीत राणे कडेन जेन्ना जमीन जेन्ना येयली ही तेजे कडेन ना इन्स्क्रिप्शन ना तेका ना डिस्क्रिप्शन ना तेका प्रॉपर्टी कशी येयली ही तेजे कडेन डॉक्युमेंट नासतना विश्वजीत राणे आपूण भाटकार कसो म्हणून सांगता. जेन्ना आमचो सर्वसाधारण गोंयचो लोक जेन्ना आमी जेन्ना एप्लिकेशन करता की आमची ही जमीन जी आसा ना आमकां एक लायसन दिया म्हणून A to Z डॉक्युमेंट आमचे कडेन मागता. पूण ह्या विश्वजीत राणेची फॅमिली किंवा हांगा व्हडले व्हडले भाटकार जे आसा न्ही हेंचे कडेन जमिनी नांवार नासतना हे आपल्या नांवार जमीन कशी आमी सांगता. आतां टेनन्सी केसीच्या बाबतींत जर हांव उलोवंक गेलो जाल्यार आमकां हांगाले आमचे शेतकार भाव जे आसा हांगा कोण काजी लायताले कोण हांगा कोण केळमे लायताले आनी कोण झाडां लायताले न्ही तेंचे जमिनी तेंचो अधिकार जो आसा न्हू तेंचो अधिकार तेंकां दिवपाचो. Activists allege that despite clear tenancy claims, the land was sold by the Karapur estate, raising serious questions about legality and due process. Farmers say they are not seeking compensation, but the restoration of their land and livelihood. मोबाईल मेमोरेंडम त्या पद्धतीने आम्ही पुटअप केलेलो आसा तातूंत एक फक्त काम केल्लो आसा की बाबा तुवें लोधा प्रोजेक्टाक ज्या पद्धतीन परमिशन दिलें तातूंत तुवें कन्वर्शनाक कशा पद्धतीन कन्वर्शन केलें कितें एसेसमेंट केलें तें एसेसमेंट कशा पद्धतीचें आशिल्लें बाबा ते एसेसमेंटान वेदर की थंयसर आमगेले एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट जो आसा ताजेर कशा पद्धतीन पडटलो ह्या गांवाचेर सरावंडींग कसो लोड पडटलो ट्रान्सपोर्ट बऱ्यापैकी जातलो काय ना उदक बऱ्यापैकी लोकांक मेळटा काय ना किंवा ते मेळटले काय ना की तेन्ना तो व्हडलो प्रोजेक्ट येतलो. तशेंच गांवाचो जो डेमोग्राफी आसा ती कशा पद्धतीन बदलतली कशी चेंज जातले लोकांचे राहणीमान आज लोक विलेजींनी कित्याक रावंक सोदता कारण विलेजीन गांवपण अजून सांबाळून मोठ्या प्रमाणात आमच्या गोंयकारांनी दवरिल्लें आसा. त्यामुळे कशा पद्धतींतले आमगेलो कल्चर आमगेली झाडां पेडां जांकां आमी देव मानतात आमगेल्यो ज्यो झरी आसा तांकांय आमी देव मानतात आज ते नश्ट आनी बरबादीच्या हाजेर पाविल्ले आसा आनी हाका जबाबदार गोंयचो मुख्यमंत्री आनी TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे.
अरे मात विचार करा रे, तुम्ही कितें करता पळय पयशां खातीर, ज्या पद्दतीन तुम्ही गोवा पेटोवपाक उठल्या पळय, हातून तुमकां दिसता की बाबा हे मेळटले, आपल्याक पयशे मेळटले म्हणून, पूण पयशे घेवन कोण वयर वचचो ना. Villagers warned that large-scale projects could drastically alter Karapur's landscape, triggering environmental damage and loss of agricultural land. They claim their families have cultivated these lands for generations, and any development without their consent is a violation of their rights. With tensions mounting, protesters say their fight will continue until the project is halted and their ownership claims are officially recognized. Lindsay Menezes and Sanika Nagwekar for Goa 365.